नमस्कार, आवाज गोयचो बुलेटिनान हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कामोले दुचाकी आनी चारचाकी गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात। दुचाकी चलोवप्याक जागेरूच मरण जाल्यार एकलो गंभीर जखमी। अपघाताचो फुडलो तपास सुरू। मनमोहन सिंग हांच्या मरणाक लागून देशांत दुख्खाचें वातावरण आसतना गोंयांत सनबर्न जावप न्ही योग्य। खरेपणी सनबर्न उखलपाक जाय आशिल्लो फुडें सांगता काँग्रेस फुडारी आनी आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप। कळंगुटे दर्यादेगेर बेकायदेशीर दुकानाचेर थळाव्या पंचायतीन घाली दाड। बेकायदेशीरपणान चलतात धंदे। थळाव्यांच्या आरोपा वेल्यान पंचायतीन केली कारवाय। अपघातांचे सत्र सुरूच। नवे वर्स मनोवपाक आयिल्ल्या पर्यटकांचे गाडये वेले नियंत्रण गेल्ल्यान मांडवी पुलाचेर जालो अपघात। 2 जाण जखमी। उपचारा खातीर जीएमसीन भरती। गोळी वखदा तस्करी प्रकरणात मडगांव पुलिशेची धडक कारवाय। अरुण गणेशनाक केलो अटक। सुमार 1 लाखांची गोळी वखदा जप्त। फुडलो तपास सुरू। मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडपाक लागिल्ल्यान श्रीनगर जम्मू हायवे बंद। विमान सेवाय पडल्या आडकून। श्रीनगर गुलमार्ग बंद जाल्ल्यान पर्यटक श्रीनगरान पडल्यात आडकून। आता खबरो विस्तारांत। कामोले दुचाकी आनी चारचाकी गाडये मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत शिवोलच्या एरोन फर्नांडीस ह्या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार ऋग्वेद बांदोडकर हो गंभीर जखमी जालो। ओव्हर स्पिडीन येवपी चारचाकी गाडयेन दोनूय दुचाकींक फाटल्यान धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो। ह्या अपघातांत एरोनची तकली आपटिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या ऋग्वेद बांदोडकर हाचेर जीएमसीन उपचार सुरू आसा। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। रिक्षा येयली माझो फ्रेंड एकलो फुडें हांवूय फडटा ना रिक्षा येयली पळय कांयच कळोंक ना रिक्षान फूल भायर मारली गाडी आमी तेजेर मारली गाडी। तू टू व्हिलरीचेर आसलो? म्हाजी गाडी आहली तो दुसऱ्या रोडार आयलो ही रोड आहा गाडी मारली आनी आमी खंय जालो एक्सिडंट? कामोल। तू टू व्हिलरीचेर आसलो? ती रिक्षा ओवरटेक दुसऱ्या रोडार येयली आमच्या रोडार येयली ताका मारली आनी हांव पडलो पळय म्हाज्या वांगडाक म्हाजो फ्रेंड आसलो तोय पडलो दुसरे गाडी दोनूय वांगडाक आनी म्हाजो पांय आतां पळय। भारताचे आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांच्या मरणाक लागून देशांत दुख्खाचें वातावरण आसतना गोंयांत सनबर्न जावप योग्य न्ही। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंय सरकारानूय 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला। अशा वेळार सनबर्न लेगीत फुडें धुकलपाक जाय आशिल्लो अशें काँग्रेस फुडारी आनी आदले केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप सांगतात। आयकात। की जर आमी शोक मनयता दुख्ख जर जाला आमकां सगळ्या देशाक तर हे एंटरटेनमेंट वगैरे ज्यो काही गोष्टी आसात त्यो खंय तरी आमी आळा बंद घालपाक जाय। पर्टिक्युलरली ज्या जाग्यार सरकारचो संबंद येता त्या सनबर्न आदींच ह्या सनबर्न ह्या महोत्सवाक लोकां तर्फे मोठो विरोध जाल्लो। अशें आसूनय गांवांत 2 तट पडले आनी शेवटी परवानगी दिल्ली आसा। आतां अशा परिस्थितींत एकय दीस उगे रावपाक जायना। 10 दीस 9 दीस सोडून द्या पण हे निदान 1 दिवस तरी बाबा ह्या सनबर्नान आमकां काय करपाचें ना कितें करतले जाल्यार एक शोक संगीत बी तसलें कितें लायात आनी आयकात। सो दुर्दैवाची गोष्ट ही की आमच्या गोव्यान अशा प्रकारचे उत्सव अगदी सुतकाच्या काळान सुरू जातात आनी सुतक राष्ट्रीय सुतक आसा। एक अशी व्यक्ती आमच्यातल्यान गेल्या की जेणे ह्या देशाक एक अत्यंत उच्च अशें स्थान दिलें। जागतीक स्तरावरचो एक देश आर्थीक बलवान देश म्हणून आमची गणना जाता ती त्यांच्यामुळे जाता आणि हे खुद्द पंतप्रधान सुद्धा मान्य करता आणि म्हणून आज देशात राष्ट्रव्यापी आठवडो सुतक जाहीर केल्ले आसा। हे कित्याक लागून म्हणजे कितें कोणाचं लक्ष ना कोणाचं हेचे कडेन लक्ष ना जाता दिल्या परवानगी करा तुम्ही पण तांकां सांगूं येता न्ही तांकां सांगूं येता बाबा 1-2 दीस तरी तुम्ही हो करूं नाका तुमकां मागीर जाल्यार वाडोवन दिता दिलात तुमी न्ही तो। कळंगूट वाठारांतली बेकायदेशीर दुकानां तशेंच पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार हांच्या मालकीचें दुकान कळंगूट पंचायतीन सील केलें। एकूच प्रॉपर्टी खुबश्या विक्रेत्यांक भाड्यान चलोवपाक दिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केल्लो। ते उपरांत पंचायतीन ही कारवाय केली। शेनवारा केल्ले कारवायेन पंचायतीन सुमार 5 दुकानां सील केली। फुडलो तपास सुरू आसा। कितें सांग सोदता आयच्या ड्रायव्हराक? कांयच ना जे कितें कोणाक लायसन्सान घेवंक जाय तेणी लायसन्सान घेयात आनी बरे भाशेन काम काम करात। जे कितें फुटपाथी आहा ते फुटपाथ लोकांक क्लीन करपाक
आनी बरे भशेन जेवण कितें शक्य तें करपाचें कित्याक कालूय आमी आसलो एमएलएन आमकां इंस्ट्रक्शन दिलें की हे बिर्याणी काड म्हणून एमएलएन पयलें इंस्ट्रक्शन दिलें मागीर पंचायतूय गेली तेजे बराबर आनी आमी तें सगळें काडलें. सायज कितली शॉपां ही इलिगली हांगासर जे म्हणजे एका हितून 2-3 बिझनेस चलताले आमी पळयला. हय हय करेक्ट. हे एका शॉपान कॅचनट आहा दुसरे तेजे वयर हे आहा टाटूज आहा. सो असली 4-5 मेवले आमकां आनी उरलेली लायसन्सूच नासले तांकां लायसन्स. सो आमी तांकां सगळ्यांक स्टॉप केल्या आनी मंडे आपयले तांकां पंचायतीन. कोणाक लायसन्स ना तितल्याकूय बंद केला. आतां हांव नको ते प्रवीण आल्लेकराचे कोणाचे ते सो तो मॅनेजर आहा तो सांगतालो म्हाका पूण हांव नको. सो लेट्स सी नाव तो कोण ओनर येतलो तेन्ना तुका हांव सांगता मागीर. ओके. राज्यांत अपघातांचें सत्र हें चालूच आसा. नवे वर्साक येवकार दिवपा खातीर गोंयांत साबार पर्यटकूय आयिल्ले आसात. मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या अपघातांत पर्यटकांचे रेंट कार गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान मुखावेल्यान येवपी 2 दुचाकींक समोरासमोर टक्कर जावन 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. उपचारा खातीर तांकां जीएमसीन दाखल केल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. 25 डिसेंबराच्यान आमी जर पळयलें जाल्यार गोंयांत वेगवेगळे अपघात जाताना आमकां पळोवपाक मेळटा. त्याच बरोबर फक्त अपघात जावन म्हणजे लोक इंजर्ड न्हय तर 25 डिसेंबरा दिसाच जायते लोकांक म्हणजे 4 जाण जे लोक आसा तांकां मरण सुद्दां आयलें. त्याच बरोबर जर आमी पळयलें जाल्यार न्यू इयर जाता जाता वेगवेगळे अपघात जाताना आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आयज सकाळीं 6:30 वरांचेर सुद्दां एक जो मांडवी ब्रीज आसा ओल्ड मांडवी ब्रीज आसा ताचेर सुद्दां एक म्हणजे 2 जाण जे आसा तांकां एक्सिडंट जावन तांकां खंय तरी इंजर्ड जाला आनी एकटो सारको सिरियस आसा. ही घटना जी आसा ती ओल्ड मांडवी ब्रीज आसा थंयसर घडली. एक रेंटेड कार जी आसा ती रॉंग वेन येवन ताणें 2 जे 2 व्हिलर आसा तांकां मोखले आनी तांकां खंय तरी म्हणजे खूब सारकी दुखापत जाली आनी एकटो गंभीर आसा. तातूंतलो एकट्याक जीएमसीन सुद्दां म्हणजे एडमीट केलेल्याची म्हायती जी आसा ती आमकां मेळटा. सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाण तो जो रेंटेड कार जो चलयतालो ताचो खंय तरी दोळो लागल्या कारणान तेजी गाडी खंय रॉंग वेन गेली आनी तेणें 2 टू व्हिलरीक मोखल्याची सुद्दां म्हायती आमकां मेळटा. जाल्यार अशेंच अपडेट घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शेनवारा मडगांव पुलिशेन मालबाट वाठारांत धाड घालून तामिळनाडूच्या 30 वर्साच्या अरुण गणेशनाक अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 1 लाखांचो गोळे वखदां जप्त केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पोलिसांनी काल उसरा राती केल्ल्या एका कारवाये भितर तामिळनाडूच्या अरुण प्रसाद गणेशन या 30 वर्साच्या युवकाक अटक केली. ही जी कारवाय आसा ती ओल्ड स्टेशन रोड दामोदर लॉजाच्या फाटल्यान जाली आनी ह्या कारवाये भितर ही कारवाय जवळ जवळ एकाक स्टार्ट जाल्ली ती 3:30 सुमार काबार जाली. आनीक हातूंत भितर अरुण प्रसाद गणेशना कडल्यान 1 किलो 60 ग्राम सुमार गांजा मेळ्ळो जाची इंटरनॅशनल मार्केटाक 1,09,600 रुपया किंमत आसा. आनीक ही कारवाय बरे वेळ चल्ली. ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी ताका पुलीस स्टेशनार हाडलो आनी आज सकाळीं तपास जो सगळो पंचनामा बी करून आज सकाळीं 8 सुमार ताका अटक केल्ली आसा. आतां मडगांव पुलीस ताका कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले रिमांडा खातीर. ही जी कारवाय आसा मडगांव पुलिसांनी ती NDPS एक्टा अंडर केल्ली आसा आनीक ताज्या कुटुंबियांकय ह्या अटकेची म्हायती दिल्ली आसा. सर्वोच्च न्यायालयाचे जे सगळे गायडलायन्स आसा ते फॉलो करून ही कारवाय केल्ली आसा अशी म्हायती आमकां मडगांव पुलिसां कडल्यान मेळ्ळ्या. मडगांव पुलीस आतां सद्याक ताजो तपास करतात तो म्हणजे हो अंमली पदार्थ ताचे कडेन आयलो खंयच्यान आनीक जावं हो कोणाक दिवपाक आयिल्लो हाजोय तपास मडगांव पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू वळकानेकर. जम्मू काश्मीराची राजधानी श्रीनगरांत कालच्यान बर्फ पडपाक सुरवात जाल्या. श्रीनगरांत मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडपाक लागिल्ल्यान श्रीनगर जम्मू हायवे बंद जाला. विमान सेवा आडकून पडल्या. जम्मू काश्मीरांत जावपी स्नोफॉलाचो आस्वाद घेवपा खातीर देशभरांतल्यान मोठ्या प्रमाणात पर्यटकूय आयल्यात. श्रीनगर गुगल मार्ग बंद जाल्ल्यान पर्यटक श्रीनगरांत आडकून पडल्यात. आजच नुकतंच या ठिकाणी काश्मीरमध्ये आम्ही आलेलो आहोत. अतिशय आल्हाददायक आणि सुखद असा अनुभव या ठिकाणी आम्हाला मिळत आहे. थंडीची जी जाणीव आहे ती या ठिकाणी फार होत आहे आणि आम्ही सर्व कुटुंब या ठिकाणी एंजॉय करत आहोत, आनंद घेत आहोत. फर्स्ट टाइम कश्मीर आया हो और जैसा मैंने सुना था कि यहाँ जन्नत है कश्मीर, वैसा ही मुझे यहाँ महसूस हो रहा है. काफ़ी अच्छा है. डल लेक में कल मेरा स्टे था नाइट में हाउस बोट में. काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस. कल गुलमर्ग जाने वाला हूँ, उसके बाद मेरा पहलगाम में भी साइट सीन वगैरह है. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कश्मीर आके.
और मैं नेक्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली को लेके आऊँगा कश्मीर। This is the first time I'm coming to Kashmir, Srinagar. I like this weather, freezing and biting weather. I like it. आता आम्ही असा श्रीनगरात गेले 8 दीस श्रीनगरान उणे तापमान आसा. आज -5 मेरेन टेम्परेचर सकयल गेल्ले. दल लेक आसूं नाजाल्यार जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डनातले लेक आसूं सगळे फ्रोजन जाल्ल्या आयस जाल्ले आसा. तो आयस फोडून मागीर शिकारा जे आसा ते पर्यटकांक घेवन वयता. आमी पळयता की सध्या श्रीनगरान पर्यटक येवपाक लागलेले आसा. गुलमर्ग आसूं नाल्यार दुसरे भाग आसूं त्या भागातले पर्यटक लास्टाक श्रीनगरात येता, कित्याक श्रीनगरातूच एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशन जे आसा ते श्रीनगरांतल्यान आसा. श्रीनगर हे तशें पळयलें जाल्यार काश्मीराचे प्रवेशद्वार म्हणपाक येता. ह्या हेतून आतां पर्यटक येवपाक लागले आनी आतां सगळो जो वेवसाय आसा श्रीनगरांतलो तो आतां सुरू जावपाक लागला. पूण थंडी इतली सकाळी आसता की कोणाकूच घरा भायर या हॉटेला भायर पडपासारकें दिसना. ताका लागून सकाळी 10 मेरेन रस्त्याचे तशें कोण आसना. तेचे उपरांत ट्युरिस्ट हळू येवपाक लागता आनी आतां दनपार जायत जशी येता तशी ट्युरिस्टांची संख्या वाडपाक लागता. हांव अवित बगळे, गोमंतक टीव्ही खातीर, श्रीनगर. कुळ्या दूधसागर धबधब्यार पर्यटकांक व्हरपी जिपींच्या उणावाक लागून पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटात. वरांची वरां जिपीची वाट पळोवन तांकां परतून वचचें पडटा. हाका लागून जीप टूर समितीन जीप गाडयांनी वाड करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. पळय, सीएमाच्या मार्गदर्शना खाला हांगा 270 गाडी अलॉट केल्ली आसा. तशेंच आमी आयज पीक जो सिजन आसा, पीक सिजन, त्या सिजना कडेन आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली. आमचे माननीय मुख्यमंत्री तशेंच आमचे माननीय मिनिस्टर विश्वजीत राणे तेजे कडेन आमी रिक्वेस्ट केल्ली की पीक सिजना तरी आमगेल्यो एक 325 तरी गाडी हें करच्यो अशें म्हणून. पूण आयज आमकां खंयच येना. आमी वारंवार प्रयत्न करीत आहा अशें आमदाराक सुद्दां आमी सांगलेलें आसा, पूण खंयचे कांयच ना सध्या तरी. सध्या 270 गाडी आतांच्या काळान तुमकां कमी पडटा हे दोन सिजनाक. क्रिसमसा जेन्ना पीक सिजन आहा पळय ते ह्यो गाडी 270 गाडी कमी पडटा. आतां तुमची मागणी कितें आसा हेजेर? आमची मागणी आमी रिक्वेस्ट करता गोंय सरकारा कडेन की ह्या पीक सिजना तरी गाडी तरी 300 तरी लास्ट करा. आमी 325 तुमकां सांगल्या, पूण खंय तरी एक 300 तरी तुमी करच्यो अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. इतलेंच. मायनिंग विरोधांतल्या आंदोलनात सदांच फुडें आशिल्ली पिळगांवची सरपंच मोहिनी जल्मी हिका सरपंच पद वगडावचें पडलां. तिचे आडचो अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान तिका सरपंच पदाचे कदिली वयल्यान सकयल देंवचें पडलें. मतदारसंघात येवपी पिळगांव ही 7 पंच वांगड्यांची पंचायत आसा. तातूंतल्या उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत शर्मिला वालावलकर, उमाकांत परबगांवकर आनी चेतन खोडगिणकर ह्या 4 पंच वांगड्यांनी सरपंच मोहिनी जल्मी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो. ह्या अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक शुक्रारा पंचायत मंडळाची खासा बसका आपयल्ली. हे बसकेक अविश्वास थाराव हाडिल्ले 4 पंच वांगडी हजर आशिल्ले जाल्यार मोहिनी जल्मी हांचे सयत उज्वला बेतकेकर आनी स्वप्नील फडते हे 3 पंच वांगडी बसकेक हजर रावूंक ना. हे बसकेत मोहिनी जल्मी हांचे आड हाडिल्ल्या अविश्वास थारावाचेर चर्चा जावन निमाणे हो अविश्वास थाराव 4-8-0 अशा मतफरकान पास जालो. हे बसकेक निरीक्षक म्हण दिवचलच्या गटविकास कार्यालयातले अधिकारी नवनाथ आमरे हजर आशिल्ले. तांकां पंचायत सचिवान सहकार्य केलें. सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवयल्ली मोहिनी जल्मी हांची सदांच मायनिंग विरोधात भुमिका आशिल्ली. पिळगांव गांवांत सध्या जे शेतकारांचे आंदोलन चलता त्या आंदोलनात मोहिनी जल्मी ही सुरवाती पासून सक्रीय आशिल्ली. ताका लागूनच मोहिनी जल्मी हांकां सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवयल्या आसूं येता अशी एक चर्चा सध्या पिळगांव गांवांत चालू आसा. मजगती
मोहिनी जल्मी ही सध्या गोंया भायर आसा. आपणाक सरपंच पदाचे कदेले वयल्यान सकयल देंवयपा फाटल्यान राजकारण आसूं येता असो दुबाव तिणें तिचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना उक्तायलो. आतां पळोवचें पडटलें पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ कोणाच्या गळ्यांत पडटा तें. पिळगांव पंचायतीचें सरपंच पद हे बायलां खातीर राखीव आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बेघर जाल्ले शिरगांवचे देविता गांवकर हे गरीब बायलेक आतां पक्के घर मेळटले. देविता हिका घर मेळ्ळें म्हूण मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हांणी फुडाकार घेतला. तांच्याच हजेरेन शेनवारा ह्या घरकुलाची बुन्याद घातली. फाटल्या जुलै महिन्याच्या 15 तारखेक पावसाच्या तडाख्यात देविता गांवकर हे बायलेचे मातयेचे घर कोसळिल्लें. तेन्नाच्यान ती बेघर जाल्ली. ती सध्या लग्न करून दिल्ले चलयेच्या घरात रावता. निराधारांक आधार या उपक्रमा खाला मयेच्या सातेरी सेवा संघा वतीन हे घर बांदून दितले म्हूण मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी आश्वासन दिल्लें. ते प्रमाण शेनवारा तिच्या घरकुलाचो बुन्यादी फातर घालो. घर जुलै महिन्याच्या पावसान भर पावसान हे घर कोसळ्ळें आनी ही जी आपत्ती आमच्या एक भयणीचेर येयली ती आपत्ती दूर करपाचो प्रयत्न सातेरी सेवा संघ जे स्वर्गेस्त अनंत विष्णुशेर यांच्या संकल्पनेतून साकार जाल्ले आहा आनी अनाथांक आनी निराधार लोकांक मदत करचे हे उद्देश घेवन आयज ही सातेरी सेवा संघ आयज कार्यरत आसा. आयज ह्या कामाचो शुभारंभ म्हणजेच ह्या घराच्या वास्तूचे बांदकामाचे भूमिपूजन आनी पायाभरणी हांगासर जाली. विधिवत पुरोहिताच्या हस्ते आनी जो यजमान आसलो तेज्या हस्ते हांगासर हे संपन्न जाले. आनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमच्यो गांवच्यो सरपंच वेदिका शिरगांवकर, उपसरपंच सूर्यकांत पाणी, आमचे देवराज गांवकर ज्यांच्यांनी खूब मदत तांकां केल्ली आसा आनी हे सुद्दां कार्य घडोवन हाडपाक लागून त्यांचो मोठो वांटो आसा. बरोबर. आयज आमकां तेंच्यांनी उत्साहीत केले, प्रोत्साहीत केले आनी सगळ्या ग्रामस्थांनी आयज जेंकां जो सपोर्ट केलो त्या आदाराचेरच आमी हे काम सुरवात करता फुडें केल्लें आहा. देवीच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या पुण्यायेन हे काम फुडें घेतलेलें आसा. आमी आयज अशा निराधार व्यक्तींक हेल्प करप, मदत करप हे आमचें परम कर्तव्य जावन आहा अशें आमी मानता आनी ह्याच उद्देशान आयज ह्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. सगळ्यांचे सहकार्य अशेंच लाभत रावचे. सगळे असंख्य जे हांगासले हितचिंतक कार्यकर्ते भाव सगळे जाण हांगासर जमले. लागलो म्हणून हांव म्हटलें चेडवाक वयता आनी पळोवन येता म्हणून सांगलें ताका. ते म्हणूंक लागले म्हाका नाका वचोंक, तूं पावस पडटा म्हणून. हांव हांगासर येयलें, येवपाक भायर सरलें, हें नाका म्हणून सांगलें. सांजचें चल म्हणटा म्हणून रावलें आनी आतां म्हणलें सांजचें वचोन केन्ना येतलें. जुलयाचे 15 तारखेर वारेत पडली म्हणून हांगा कोणी फोन केलो आमकां. तशेंच मागीर हांव हांगा येयलें. येवन पळय जाल्यार सगळो लोक हांगा भरला आनी सगळे भुरगे हांगासर जमले हांगासर आनी सगळ्यांनी आमी वावरूंक लागलीं. आनी प्रजोत पणजेकार येयलो हांगासर पळयलें, देवराज गांवकारान पळयलें, कापेती हेवटेन बांदूंक लागले, वाशे घातले. आता जातलें तुमच्या काय टेन्शन घेवपाचें गरज ना. बिफोर जात्रा तुमच्या घरान सायबीण बऱ्यापैकी येतली हांगा. नाटो बिटो जातलो, सगळें जातलें. घातले आमचे उमेश गांवकार वयर चडले, कापेती घातली, परत कापेत पळय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मायनिंग प्रश्नावयल्यान अडवलपाल गांवांत असंतोश पातळिल्लो आसतना शुक्रारा दिवचले जाल्ले बसकेन मात वेगळेच चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. अडवलपालच्या कांय लोकांनी मायनिंगेक समर्थन दिलें जाल्यार मायनिंग चपक्यांतल्यान गांव वाचयात अशी मागणी चडशा लोकांनी लावन धरली. गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका अशी अडवलपालच्या चडशा लोकांची भुमिका आसा. ते खातीर लोकांचो संघर्श चालू आसा. फाटल्या आयतारा कांय थळव्या लोकांनी गांवांत मूक मोर्चा काडून अडवलपाल पंचायतीक निवेदन दिलां. ह्या फाटभुंयेर मायनिंग प्रश्नाचेर लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत अडवलपालच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका आपयल्ली. आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांच्या मार्गदर्शना खाला शुक्रारा ही बसका जाली.
ह्या बसकेक उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार प्रवीण गावस, हेर अधिकारी आनी फोमेंतो कंपनीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. पंचायत मंडळा सयत 150 परस चड लोक हजर आशिल्ले. आमच्या शेतान माती घेतलेली आसा 15 वर्सां जाली. ताका कोणी पळोवंक ना. मायनींग सगळे पाड घातले आनी गेले. म्हाजी शेतां हेंच्या लिजान ना. हेंचे जे पिठाचे उदक येता पळय ते सगळे म्हाजे खातीर. तेजे आतां ते फुडें कसो कोणी इन्स्पेक्शनूय करूंक ना, कोणी येवन पळोवंकूय ना आनी मायनींग केन्ना आमकां विसरूंकूय बी ना. हांगा सांगून दी की बाबा कोणाक तरी डॅमेज गावल्या म्हणून, लुकसाण भरपाई दिल्या मायनीन म्हणून कोणीच सांगून दी. 50 वर्सांनी मायन चालू आहा. हायकोर्टान, सुप्रीम कोर्टान बॅन हाडले तेजेर. सगळे लोक घरा बसले. तेन्ना पड नासलें ट्रकवाल्यांक. पयलींचे ट्रक घेतले तेन्ना ट्रकवाल्यांक पड नासलें, कामगारांक कामवाल्यांक पड नासलें. तांकां कोणी दिल्या. मायनवालो एकलोच हें करता. तांकांच पड आहा न्हू. जेन्ना मायन चलता सायडीची जागा आदी पिड्ड्यार जाता. आतां गव्हर्मेंट तो जागो जाल्यार आतां इश्यू करपाक सगळे तुमी दिल्या उपरांत पयलीं करपाचें ना. गव्हर्मेंटाक काय करपाचें ना, तुका काय करपाचें ना. आतां तुका सांगता, आतां तांकां सेम दिल्या तर आख्या वाड्याच्या करतले कितें तुमी. 2 मिटराचेर घरां सगळीं 2 मिटराचेर. लक्षात घ्या. कोई भी काम बिना परमिशन का नहीं करेगा. सरकारी परमिशन का एक भी काम हम वहाँ नहीं करेगा सर. आपके दोस्त मैम बोल रहे हैं वी विल बी नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी नॉट वी कांट डू दैट एग्जैक्ट एंड दैट इज द वे हम लोग फोमेंतो is known for doing mining और उस तरह से करने का. Now coming to the second question on the lands which are falling in, the houses which are in, the temples which are falling in. For everybody's knowledge, हमारे mining के पूरे लाइफ में उस दिवाले में और किसी के घर में माइनिंग नहीं है. आई एम टेलिंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. किसी का घर माइनिंग के दौरान माइनिंग में नहीं आ रहा है. किसी का कोई भी टेम्पल हमारा जो भगवान का जगह है वो माइनिंग में नहीं आ रहा है. उसके अलावा उससे 50 मीटर का दूरी हम लोगों को एक मेंटेन करके रखा है सो दैट वो बफर रहेगा और उस पूरे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है. मायनिंगेचे खूप इश्यू असले आणि तांचे इश्यू न्हू जेन्युन असले. म्हाका सगळ्यान पयलीं हांव तांकां रिक्वेस्ट सुद्दां केला इश्यूज घाला. बेश्टे तुमी आपापसात झगडून तुमचे इश्यू सॉर्ट आउट जावचे ना. प्रत्येक जाणां दिसले मेन इश्यू आसलो कितें तर तेजी घरां आनी जे देवूळ आसा ते लिजाच्या भायर काडपाचो. इट्स इज अ जेन्युन क्वेश्चन. हांवूय ताका फॉर आसा. दुसरो इश्यू कितें आशिल्लो तांचे वॉटर टेबल डावन वता. तांकां एप्रील मे म्हयन्यान कशें उदक गावतलें ते खणटा. तिसरे सध्या ते पंपिंग करता ते उदक कोणाच्या तरी घरांनी बी वता. सो ताचेर तेंच्यांनी म्हणजे उपाय घेवपाचे. चवथे जे आसले पळय एक इश्यू तांचो कितें आसलो कोणाचोच न्ही की मायनींग बंद जावंक जायी बी असो नासलो. मायनींग चालू आसता पूण सस्टेनेबल मायनींग चालू आसपाची. आनी हांवूय त्याच मताचो की मायनींग चालू आसा सस्टेनेबल लोकांक जाय. परत तेंच्यांनी कितलेशे आमच्या पंचायतीक प्रॉमीस केल्ले गोश्टी ते तेंच्यांनी करपाचे. प्लस केसीस एक 70 जाणांचेर आसा ते केसीस काडपाचे. आतां थोड्यांक आमच्या ग्रामस्थांक लेटर आयला एडिशनल कलेक्टरा कडल्यान सरफेस एरिया घेवच्या खातीर. तेंचें म्हणणें कितें तुमी आमकां लेटरां धाडचें आमकां कॉन्फिडन्सान कितें घेवंक ना. पण ह्या मिटिंगेक कंपनीवाले आसले पूण कंपनीवाल्यान जेन्ना उत्तर दिलें तेन्ना तेणी म्हाका दिसता थोडे लोक तेंच्या बरोबर इन टर्म्स टॉकिंग आसात एग्रीमेंट बी आसा. कळ्ळें न्ही तुका. आमच्या कंपनीवाले उत्तर दिलें तुमी आसले प्रेस आसले सो तुमी सगळे पळयल्ले आसात. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट कंपनीवाल्याक की हे जे तेंच्यांनी उतरां दिलीं म्हाका वर्बल नाका म्हाका बरोवन उतरां जाय. कित्याक कंपनीचो ऑफिसर तो बदलू शकता फाल्यां डेप्युटी कलेक्टर पूण बरोवन जर उत्तर दिलें इट वील रिमेन एज अ मिनिट्स ऑफ मिटींग आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक विश्वास जाता. बसका आयोजीत केल्ली सुवात अपुरी आशिल्ल्यान बसकेच्या सुरवातीक कांय लोकांनी बोवाळ घालो. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकारान प्लास्टीक वापरपाक बंदी घाल्ली आसून सुद्दां गोंय अजूनय प्लास्टीक मुक्त जावपाचें नांवूच घेना. वचत थंय लोक फकत प्लास्टिकाच्यो पोतयो घेवन फिरतना दिसून येता. पळयात पुराय बातमी. सरकारान प्लास्टिकाचेर बंदी घाल्या अशें आसून लेगीत पणजे बाजारात मात कांय बाजारकार अजूनय प्लास्टीक पोतयांचो वापर करतना दिश्टी पडटात. प्लास्टीक पोतयांचो वापर आतां दिसपट्टो जाला पूण सरकारान लोकां मदीं जागृताय करून लोकांक कपड्याच्यो पोतयो वापरपाक लावच्यो अशेंय कांय जाण उलोवन दाखयतात. आयकात तांचें म्हणणें. लोकांची सवय बदलायला लागेल आणि सवय बदलण्यासाठी सरकारने काय करावं असं खरं म्हणजे गरज नाही आहे. पण सबसिडाईज रेटमध्ये अगदी स्वस्तात त्यांना कापडी पिशव्या किंवा काही
किंवा अशाच काही गरीब लोकांना ह्या पिशव्या बनवण्याचं काम देऊन त्यातून त्यांना पण उत्पन्न होईल आणि लोकांना पण ती सवय लागून जाईल. प्लास्टीक यूज करता म्हणजे कितें ते भायर वता न्ही ते ताका जेन्ना पळय उडयले ते गटारान बी ते गोरवां खातात आनी ती मागीर पोटान वता. ओके. प्लास्टीक कित्या खातीर यूज करप ना अंकल? प्लास्टीक यूज करप ना म्हणजे इट इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल म्हणजे ते डिस्ट्रॉय करपाक जायना त्या खातीर एक ते हें करप आणि एनवायरमेंटाकूय आनी एनवायरमेंटाक बरी पडटा. आपण सगळ्यांनी जर प्लास्टिक बॅग न वापरता अशा प्रकारच्या कॉटनच्या बॅग्स वापरल्या तर पर्यावरणाची हानी होणार नाही. आणि तुम्हाला माहिती असेल तर ना प्लास्टिक बॅग गायी वगैरे सगळ्या खातात आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. इवन ना गटाऱ्यामध्ये प्लास्टिक बॅग जमतात आणि पाण्याचा निचरा बरोबर होत नाही. अशा वेळेला तुम्ही जर कॉटनच्या बॅग वापरल्या तर प्लास्टिक इकडे तिकडे कोणी कॉटनच्या बॅग टाकणारच नाही, कारण त्याचं महत्त्व सगळ्यांना माहिती आहे. आणि कारण आपण वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दिस. सो आपण जर प्लास्टिक बॅग नाही वापरल्या तर आपल्याला ना सगळ्यांना त्याचा फायदा होईल. आपोआप आपला देश चांगला होईल. सगळ्या गोष्टी जर चांगल्या झाल्या आणि सगळ्याचा निचरा जर व्यवस्थित झाला तर मला असं वाटतं की आपणच आपल्या देशाचे नागरिक आहोत आणि आपण जरी काळजी घेतली तर आपल्याला लोक जे बाहेरून येतात इथे आणि इकडे तिकडे कचरा बघतात आणि त्याच्यामुळे कसं होतं की ती आपली जी इमेज बाहेरच्या देशात जाते ती खूप वाईट जाते. एवढं छोटीशी जर तुम्ही आपण सगळ्यांनी खबरदारी घेतली तर मला वाटतं आपलं भवितव्य, आपल्या तुमचं भवितव्य खूप चांगलं आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. आवाज गोयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोयचो संघ प्रदेश ते घटक राज्या मेरेनचो प्रवास. रियल इस्टेटीन पळय भ्रष्टाचार उद्भवात जाता. पावला कणकणी पैसे मागतात. जो फ्लॅट मेळपाक जाय 50 लाखांक तो तुम्ही 2 कोटीन विकतात. हांव त्याच तू ऍडव्हर्टाइजमेंट खंयच्यान मेळटा तुका? तू ऍडव्हर्टाइजमेंट अशी जगत काय ना. पर्यावरण हांव म्हणटा नथींग डुईंग, जायरात दिव न दिव हांव रोखठोक बरयतालो. आमचे भितर ती युनॅनिमिटी ना रे. आमचे अशे दर सारस्वत कम्युनिटी